अनुचे 2025 ते 26 शिक्षणीक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आणि 10वी खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करपाचे परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला। हाची घोषणा आदींच जाल्ली, मात आता समितीच्या शिक्कामोर्तबा उपरांत शिक्षण खात्यान आता फुडल्या कार्यवाहीचे परिपत्रक जारी केला। इयत्ता 6वी खातीर 9 जाल्यार 10वी खातीर 10 विषय आसतले। 6वी खातीर नवीन पुस्तकां काडटले जाल्यार 10वी खातीर तीच पुस्तकां आसतली। 6वी खातीर SCERT म्हळ्यार राज्य शिक्षणीक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ पेपर काडटले। तपासणी मात शाळा मंडळा वतीनूच जातली। 6वी खातीर 3 भाषा आणि हेर 6 विषय मेळून 9 विषय आसतले, जाल्यार 10वी खातीर 3 विषय आणि हेर 7 विषय धरून 10 विषय आसतले। प्रत्येक विषयाचो वेळ 40 मिनिटांचो आसतलो आणि सप्तकाक 48 क्लासी आसतल्यो। वर्साचे 1200 क्लासी पुराय जावपा खातीर अनुच्या एप्रिल म्हयन्या सावनूच 6वी आणि 10वीची क्लासी घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा। 2025-26 शैक्षणिक वर्साच्यान इयत्ता 6वी आणि 10वी खातीर NEP म्हणटा ती लागू जातली। हेची घोषणा पयलींच जाल्लेली, पूण आयज परिपत्रक काडून सरकारान आणि शिक्षण खात्यान हे सांगलेले आसा की 2025-26 या शैक्षणिक वर्सा पासून इयत्ता 6वी आणि 10वी खातीर NEP म्हणटा ती लागू जातली। आता ह्या NEPन कितें आसा तर इयत्ता 6वेक पयले 3 लँग्वेज विषय आणि त्याच्या भायर 6 विषय असे धरून 9 विषय जे आसा ते 6वेच्या खातीर आसतले आणि 10वेच्या भुरग्यां खातीर 3 लँग्वेज विषय आणि त्याच्या भायर 7 वेगळे विषय असे धरून 10 विषय आसतले। ह्या वर्साच्यान 6वेची पुस्तकां जी आसा, 6वेचे पाठ्यपुस्तक हे चेंज जातले, पूण 10वेचे पुस्तक आसा ते तशेंच उरतले। त्या भायर जो पिरियड आसता भुरग्यांचो तो 40 मिनटांचो आसतलो, म्हणजेच आठवड्याक 48 तास हे भरले वतले आणि एकूण वर्साचे 1200 तास भरपाक जाय। तर हे वर्साचे 1200 तास भरपाक जाय म्हणून एप्रिलाच्यानूच क्लासीस ज्यो आसा त्यो सुरू जातल्यो। तर हांगासरली म्हत्वाची बातमी अशी आसा की ह्या शैक्षणीक वर्साच्यान इयत्ता 6वी आणि 10वे खातीर NEP आहा ती लागू जातली आणि त्यांचे क्लासीस एप्रिल म्हयन्याच्यान सुरू जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।